काणकोणकार म्हणतात ते हुशार लोक सगळ्या क्षेत्रात हे काणकोणकार नंबर 1 आसात। सुसंस्कृत समाज म्हण तांची वळख आसा। ह्या समाजान हे फावट बीजेपीच्या उमेदवारांक वेंचणुकेत हारोवपाची गरज आसा अशें मत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान मांडले। बीजेपी सरकाराची पावर काढून दिल्ली ही पंचायत वेंचणूक आसा। बीजेपी ही एक राष्ट्रीय पार्टी अशें ते परते परते जाहीर करतात। हय सायबा अशें म्हणून वयल्यान दिल्ल्या तांकां आदेशांक ते पाळटात अशी टिका करून सरकाराचेर विजयान फोग काडलो। काणकोणकार म्हणटा ते हुशार लोक गोंयांत आमी अशें वळखतात की सगळ्या फिल्डांनी जे काणकोणकार आसात ते तातूंत ते नंबर 1 आहा। सो एक सुसंस्कृत समाज म्हणून काणकोणकारांक वळखतात जे पंचायती राज आमचो अमेंडमेंट आहा 73rd अमेंडमेंट पंचायतीक कांय पावर ते दिनात। पावर काडून दिल्ली पंचायत ही बीजेपी इलेक्शन करता आनी थंय ते आपले फॅमिलीक घालतात। फॅमिलीक कित्याक घालतात ते सगळे आपल्या हातान आपले बापायचे बेस अशें करून ते चलोवपाक सोदतात गोंय। पूण म्हाका दिसता ही सुसंस्कृत आनी हुशार काणकोणचे जनतेन बीजेपीचे कॅन्डिडेट वडोवपाची गरज आहा। कित्याक बीजेपी आज परती परती डिक्लेअर करता की आमी एक नॅशनल पार्टी, आमी वयल्या डायरेक्शनाचेर चलतात म्हळ्यार हांगा जे बसल्या लिडर ते फक्त एक ग्लोरिफायड क्लर्क वयले सांगतात ते हय सायबा इतलेंच करपाक हांगा आसात। आमकां तशें नाका। आमकां लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी म्हणटा ती एक इंडिपेंडंट बॉडी आसता आनी तातूंतल्यान जे निवडून येता ते इंडिपेंडंट मायंडेड लोक आसूंक जाय जे गांवा खातीर झगडटले, फक्त बीजेपीची पॉलिसी करपाक झगडचे ना। असले मनीस निवडून दिवंक जाय आनी म्हाका दिसता काणकोणच्यान हे तरी दिशा गोंयाक दाखोवन दिवपाक चान्स आहा। हे हुशार काणकोणकारांक हांगाच्यान जी एकवट केला तातूंतल्यान एक मॅसेज पावोवंक जाता गोंयांक की आमी गोंयकारांक अशें टेकन फॉर ग्रांटेड घेवंक जायना।